एजेकिएल उदेंतीच्या दारवंट्याचो उपयोग. चॅप्टर 44. त्या मनशान म्हाका देव मंदिराचे उदेंतीक आसलोल्या भायल्या दारवंट्याशी पोत्तून व्हेलो. दारवंटो धांपलोलो आसलो आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, हो दारवंटो धांपलोलोच उरतलो आनी तुमी तो कदींच उगडूंक फावना. कोणाकूच तो दारवंटो उगडूंक वो त्या दारवंट्यांतल्यान वचूंक हक ना, कित्याक हांव सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव त्या दारवंट्यांतल्यान भितर सरलां. तो धांपलोलोच उरूंक जाय. तरी राजकुंवराक मात थंय बसून म्हजे मुखार आपलें जेवण करूंक रोज्या आसा. तो दारवंट्याच्या बोलकावांतल्यान भितर सरतलो आनी भायर सरतलो. देव मंदिरांत लोकांक भितर घेवपाचे नेम. मागीर त्या मनशान उत्तरेच्या दारवंट्यांतल्यान देव मंदिराच्या फुड्यांत म्हाका व्हेलो. तेन्ना पळय जाल्यार देव मंदीर सर्वेस्पराचे महिमेच्या लोकान भरलोलो हांवें देखलो. हांव साश्टांगी पडलों आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता चीत दी, चोत्रायेन पळय आनी हांव सांगतलों ताका कान दी. देव मंदिराचे नेम आनी कायदे कोण ते तुका सांगूंक वेता. कोणाक देव मंदिरांत भितर वचूंक रोज्या आसा आनी कोणाक रोज्या ना तें चिंतन आयक. त्या इस्रायलाच्या फितूर पुतां धुवांक अशें सांग. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, इस्रायलाच्या घराण्या तुमी कांताल्याची कोत्तुबां करून सारकींच शिमा भायर पावल्यांत. बलिदान करून भेटयल्ल्या mon'zatinची चोरप आनी रगत वोगतना सुनत करूंक नासलेल्या पोरक्यांक म्हज्यो आज्ञा पालिनात तसल्यांक देव मंदिरांत भितर काडून तुमी म्हजें घर बोश्टायलें. अशें तुमच्या ओलशीकोण्या कर्तुबांनी तुमी म्हजो करार मोडलो. म्हज्या पवित्र वस्तूंची फावो ते रितीन सेवा करचे सुवातेर तुमी पोरक्यांक म्हजे सेवेची झुट्टी दिली. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, खंयचोच पोरको मनीस सुनत करूंक नासलोलो आनी म्हज्यो आज्ञा पालिना तसलो म्हज्या देव मंदिरांत प्रवेश करचो ना. लेवितांचो जागो. सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, इस्रायलाच्या घराण्या बरोबर म्हाका सोडलो आनी कुड्ड्या देवाक बोजल्या त्या लेवितांक हांव ह्या तांच्या पातकांची शिक्षा लायतां. दारवंटे राखून आनी देव मंदिराचीं कामां करून तांच्यान देव मंदिरांत म्हजी सेवा करूं येता. ओमा आनी हेरां बलिदाना खातीर भेटयल्ल्या mon'zatinचो ते जीव काडटले आनी लोकांची सेवा करूंक सदां तयार आसतले. पूण कुड्ड्या देवांक बोजूंक ते लोकांचे सेवेक तयार आसले आनी इस्रायलाच्या घराण्याक तांणी पातकांत घाल्लें. देखून तांचे विरुद्ध हांव म्हजो हात उबारतां, उलयता तो सर्वेस्पर देव. तांच्या गुन्यांवाची तांकां शिक्षा पडटली. याज्ञीक कशें ते म्हजी सेवा करचे नात. न्हय म्हूण म्हाका संस्कारलोले कसलेच वस्तू सोशी ते वेचे नात. न्हय म्हूण गाभाऱ्यांत प्रवेश करचे नात. तांणी केल्ल्या कांताल्याच्या कर्तुबां खातीर ही तांकां शिक्षा. तरी पूण देव मंदिरांत करपाचीं कामां आनी थंय करपाचे सेवेची जबाबदारी हांव तांच्या हातांत घालतलों. इयादनिकांची जबाबदारी. सर्वेस्परा देवान अशें म्हणलें, इस्रायलाच्यो पूत धुवो म्हाका पाठ करून पयस गेल्ल्यो तेन्ना म्हज्या देव मंदिरांत विस्वाशीपणान सेवा करीत रावले ते याज्ञीक. लेवीच्या कुलांतले जाडोकाचे पूत म्हजी सेवा करीत आसतले. ते म्हज्या फुड्यांत येतले आनी mon'zatinची चोरप आनी रगत म्हाका भेटयतले. उलयता तो सर्वेस्पर देव. ते म्हज्या पवित्र स्थानांत भितर सरतले, वेदी सशें म्हजी सेवा करतले आनी देव मंदिरांत सगळी म्हजी सेवा सांबाळटले.
देव मंदिराच्या भितरल्या आंगणांत ते भितर सरतात तेन्ना तांणी सोन्नी वस्त्रां घालचीं आनी भितरल्या आंगणाच्या दारवंट्या भितर आनी देव मंदिरांत सेवा कोत्तात तेन्ना तांणी लोवेचें कसलेंच वस्त्र घालचें न्हय. अशें तांणी सोन्नी तोपयो माथ्यार घालच्यो आनी आंगार सोन्नी वस्त्रां घालचीं. तांकां घाम हाडटा तसलो तांणी पेंगटाक कसलोच पट्टो बांदचो न्हय. लोक आसा थंय भायल्या आंगणांत वेचे आदीं तांणी पयलीं सेवाधर्माक घाल्लीं वस्त्रां काडचीं आनी पवित्र जाग्याच्या कुडींनी तीं दवरचीं. लोकांक पवित्र वस्त्रांनी कसलेंच वायट जायना जावंक तांणी दुसरीं वस्त्रां घालचीं. तांणी आपली माथी तासची न्हय म्हूण केंस लांब सोडचे न्हय, पूण तांणी आपले केंस मर्यादीन सांबाळचे. भितरल्या आंगणांत प्रवेश करचे आदीं यादनिकांनी सोरो पिवचोच न्हय. विधवे लागीं वो लग्न मोडणें करून सोडलोले बायले लागीं खंयचोच यादनीक लग्न जावचो न्हय. ते फकत एके इस्रायल लोकाचे आंकवार धुवे कडेन वो दुसऱ्या यादनिकाचे विधवा जाल्ले बायले कडेन लग्न जावचे. म्हज्या लोकांक पवित्र आनी अपवित्र वस्तू मदें तशेंच शुद्ध आनी अशुद्ध वस्तू मदें अंतर आसा ती यादनिकांनी लोकांक शिकोवची. लोकां मदें वाड उप्रासता तेन्ना यादनिकांनी न्याय करचो, पूण तांचो न्याय म्हज्या निर्णयान प्रमाणें जावचो. सगळे म्हजे उत्सव म्हज्या कायद्या आनी फर्मावण्या प्रमाणें तांणी सांबाळचे आनी म्हजे सोनवार पवित्र दीस म्हूण पाळचे. बापूय व आवय, धूव व पूत, भाव व लग्न जावंक नासलोली भयण हांकां सोडून मेल्ल्या मनशाचे कुडीक हात लावन कोणें यादनीक मेल्लो जावं न्हय. तो नव्यान शुद्ध जाल्या उपरांत 7 दीस ताणें रावचें आनी तेन्ना देव मंदिराच्या भितरल्या आंगणांत वचून ताणें आपले शुद्धावणे खातीर एक यज्ञ भेटोवचो आनी अशें नव्यान ताच्यान देव मंदिरांत सेवा करूंक जातोलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. तांकां दायज आसूं न्हय, हांवूच तांचें दायज जातलों. इस्रायलांत तांकां बापायच्या दायजाचो वांटो आसचो ना. हांवूच तांचो बापायच्या दायजाचो वांटो जातलों. तांचें जेवण खाण म्हणल्यार ओरोवाच्यो भेटवण्यो, पातकां खातीर केल्लीं बलिदानां आनी फारीकपणाचीं बलिदानां, आनी जें कितें इस्रायलांत म्हाका आंगवण करून बhettoitat तें तांचें जातलें. सगळ्या प्रथम फळांतलीं बोरेantलीं बोरीं आनी म्हाका bhettoitat त्या सogttantलीं बोरेantलीं बोरीं दानां इadnikanchीं जातलीं. उंडे भाजतात तितलेय पावटी पयलो उंडो इadnikank दिवचो, आनी अशें म्हजो आशिर्वाद तुमच्या घरांचेर आसतलो. आपशीं मेल्ल्या वो दुसरे mon'zatin मारलोल्या सुकण्याचें वो mon'zatichem मांस यादनिकांनी खावचें न्हय. देवाचें उतर